Hymn number W8, श्लोक 3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दबाजीक परब समोरंगता. जेजू ह्या संवसारांत आमची सोडवण करूंक आयलो आनी कुर्सार मरोन ताणें आमची सोडवण केली. आपले हे सोडवणेच्या कार्याक संपूर्णायक पावन जेजू पोरजोलन स्वर्गार आपल्या सासणाच्या श्रीवासनार परत प्रवेश करता. जेजूचो स्वर्गार प्रवेश आमकां सगल्यांक एक बोरवासो दिता. आमच्या बऱ्या आनी क्रिस्ती गोवायकेच्या जिविता वरवीं आमी एक दीस स्वर्गार चडून वेतेल्या आनी सासणाच्या सासणाक बापा सोरशी खुशालकाय भोगतल्या. हें आमच्या भावार्थाचें सोत आयच्या दिसाक आमकां उक्तें जाता. आयच्या ह्या दबाजेक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमकां आमच्या देखीवंत जिविताचे चाली वरवीं सर्गींच्या राजेन भितर सरूंक आयती कर म्हूण बापाची कृपा आनी बोल मागुया. जशें आमी आयकलां, जेजूचें स्वर्गा व्हरोन हो स्वर्गा प्रवेश जावन आसा आमकां बोरवाशाची कुणा. तो गेला थंय आमी वेतेल्या एक दीस बऱ्यो जिवितांतल्यो खोरण्यो करून ह्या स्वर्गा प्रवेशाक आमच्याय आमी तयार जावया. बाबा आपले पदवे नेमलोले काल आनी घोड्यो जाणू जावंक तुमकां पडलोले नांव. सोम्या जेजू, जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत बापाची खुशी सोदून काडून विसरल्या. आमी आमच्या वावरांत संवसारी जिविताच्या खोसपणांनी गुल जावन जियेल्या. आमकां वगोस सोम्या काकुतकर. सौम्या काकुतकर. पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बोल मेळटल्यो आनी जेरुसाल्यान सगळे जुदेयान आनी समारियांत आनी संवसारेच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातले. क्रिस्ता जेजू, आमी आमच्या पवित्र स्थाना दिसा पवित्र आत्म्याचे देणे घेतल्या
आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं एक खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचे साथ देण्याची ग्रेसकाय आमकां फावो जाल्ली. तरी आसतना आमी आमच्या उतरान आनी कोन्या वरवीं तुका गोवाय दिवंक चुकला. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताचे दोळ्यान मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. सुम्या जेजू, आमी एक दीस स्वर्गार तुजे सोशी पावूंक ओत्रेकून ह्या संवसारांत आमच्या भावाताक सोबता तसले जिवीत जिवंक जाय आसले. आमी स्वर्गार नदर लावून जियोचे बदलेक संवसारी पदवीचेर आनी व्हडपणाचेर पातयेवन जियेल्या. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्याचे दिनवासण्याचे मेस भेटयला फेलिसियो रॉड्रिगीस ताचे ते सांव खातीर मागुया आनी बरी भलायकी ताका मागुया. देवा आमच्या मोहिमे मोहन बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गात चडून गेलो. ताचे स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैमूस ताणें उबारून व्हेले. ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बोरमासो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोश करीत काळजान आमी तुका दिन वाचतां आनी ह्या संतोशान आनी बोरमाशान आमकां सदां जियेशी कर म्हूण मागतां. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. दोन दूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाल थियोफिल,
जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पोरव्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्या 2 दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टां मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनसवार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांच्या सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोडसोना जावंक पूण बापान केल्ल्या बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकाचें स्नान दिलें पूण तांकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलेले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले काल आनी घडण्यो जाणू जावंक तांकां पडलेले ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत सगळ्या जुडेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातले. हें सांगल्या उपरांत ते पलयता आसतनाच जेजू वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोल्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोले स्वर्गांत लावूनच आसले. ओपचीत 2 आंगोस्त्रां घालून 2 मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमच्या मदलो वयर उखलून व्हेलो तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो, तालयो पेटात, संतोसाच्या उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव व्हड त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितमेचो व्हडतो राजा तो. जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्यांच्या गणगणान सर्वेस्पोर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. बागेवंत पावलून एफेसकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेमत पाप ताची परिपूर्ण ओळख
तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापें केलां. बुटाची समजोणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्याय उंच बरवाशा देवान तुमकां आपयल्या. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरलां. आनी कसली मीठ नासलोली पदवी आम्हा भावार्थ्यांक सवें ताचें बोड दाखोळ कोत्ता. हें सगलें तुमी ओळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्तान देवान मेलनांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गार आपल्या उज्याक ताका बसयलो आनी सगल्या प्रवेदांक, अधिकारांक, पदव्यांक आनी राजा वयर ताका धरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या सगल्या नांवाचे सोश्टे वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपूर्ण कोत्तल्यांची भरती. देवाचें उतारें. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. सगळ्या राष्ट्रांतले शीज करात. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. सर्वेस्पराक जय. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान खोस मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजाल्यांतान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगल्या पोरसांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. म्हज्या बापान बासायलां तें हांव तुमकां धाडटलों. म्हणटो स्वर्गावेले शोकतेन तुमी बरोसर ह्या शारांत रावात. मागीर तो तांकां भायर बेथानिये पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालप आनी घडलें तें हें. तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचे सरशिलो कोडसरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडे कुशेन जेरुजाल्याक परत गेले आनी थांबून आसतना देव मंदिरान देवाची तुस्त करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो, आमी शाळेंत शिकता आसतना स्पोर्ट्स आसतालो.
आनी स्पोर्ट्सान आमी भाग घेताले आनी तातूंतलो एक स्पर्धा म्हटल्यार रिले रेस आसताली. जावं हावसा प्रमाणे स्कूल डिवायड केल्ले आसताले. ब्लू हावस, रेड हावस, ग्रीन हावस, येलो हावस आनी ताचे प्रमाणे हे स्पोर्ट्स वो स्पर्धे चलताले. आनी आमी जाणा कोण मातशी रिले रेस चलता आनी जाता. एक टिमीचे एक हावजाचे 4 प्लेयर आसताले आनी चारूय जाण उबे रावताले वेगवेगळे सुवातेर आनी एक बॅटेलियन पास कोत्ताले. ग्रीन हावजाचो ग्रीन आसलो, ब्लू हावजाचो ब्लू, रेड हावजाचो रेड, येलो हावजाचो येलो आनी रिले स्टार्ट जाली विसल मारून पयलो प्लेयर वचोन दुसऱ्या प्लेयरा लागीं दितालो, तिसऱ्या प्लेयरा लागीं दितालो, चवथ्या प्लेयरा लागीं दितालो आनी शेवटाक कोण पयलो पावता तो हावस जिखतालो, पयलो येतालो. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो हो अनुभव घेवंक आनी ही शिकोवण तुमकां दिवंक ही रिले रेस जेजू आपल्याची सोडवणेचें काम आपल्या शिसाच्या हातान घालता. तो निमाणो ताका एके भाशेन वेच्या आदी स्वर्गार बापाशी आपले ह्या संवसारांतले आपले सोडवणेचें कार्य स्थापल्या उपरांत वेच्या आदी तो ताका हे भाशेन म्हणटा, तुमी म्हजें गोवाय, तुमी म्हजें गोवाय जें हांवें तुमकां सोडवण हाडल्या. हांव बापाशी सोडून वेता आनी गेल्या उपरांत तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. बापान बासायलोलो पवित्र आत्मो धाडटलो आनी हो आत्मो तुमकां बोडाक भरतलो आनी हे तुमी रिले रेस सोडवणेचें कार्य फुडें व्हरूंक जाय. आनी हे भाशेन 10 दीस पर्यंत ते एकठांय रावले आनी हे भाशेन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक ते एके भाशेन मागण्यांत आसले. हो वेळ तांकां एके भाशेन फायनल गूड बाय केल्या उपरांत जेजू स्वर्गार तांच्या दोळ्या मुखार स्वर्गांत चडून गेलो आनी तांचेर आशिर्वाद घातलो आनी तांकां पवित्र आत्मो बापाचें देणें ताणें बासायलें आनी हे भाशेन तो बापाच्या उसव्याक वचून बसलो. आनी 50व्या दिसा 40 दिसांनी स्वर्गांत चडल्या उपरांत 50व्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर पाठयलो, आपलो आत्मो तांचेर पाठयलो आनी तांकां म्हटलें, तुमी म्हजे गोवाय, तुमकां ही जबाबदारी म्हजें मिसांव फुडें व्हरूंक. आनी हे भाशेन जेजू आयच्या दिसा आमकांय जण एकल्याक म्हणटा, तुमी म्हजे गोवाय. जेजूची बरी खबर आमच्याय जिवितांतल्यान परगटूंक आयच्या दिसा आमकांय जण एकल्याक आपयल्यान. देखूनच आमी म्हटलेलें आसा, आयच्या दिसा दोबाजीक मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतना आमकां आमच्या देखीवोन जिविताचे चाली वरवीं सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक आयती कोर म्हूण आयच्या दिसा आमी बापाची कृपा मागता आसतना सगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोरन्यो जेजूक गोवाय दितेल्यो जावंक आनी हे भाशेन जेजूचे आमी गोवाय जावंक ह्या संवसारांत तोय आमकां ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें फावो कोत्ता. जेजू जावन आसा पवित्र सभेचे मोस्तो, तो गेला थंय आमी ताचे कूड थंय पावलेले ताका जाय. सगलीं आमी स्वर्गार पावलेलीं देवाक जाय. देखूनच आयचो सेवादोर आमकां बोरवासो दिता. त्याच बरोबर आमकां बोरवाशान भरून आमच्योय बऱ्यो कोरन्यो आमकां स्वर्गार पावयतल्यो म्हूण आमकां उगडास कोत्ता. तशेंच NET नॅशनल एवँजलायझेशन टीम ओटा ह्या आर्चडायसिसीन
जायते हे टिमीचे मनीस एके भाशेन आपलो वेळ सारतात जेजूची बरी खबर परगोठून आनी हे भाशेन जेजूचे बरे खबरेचे ते गोवाय जाता. तर आमकांय सगल्यांक जेजू ह्या आपल्या बरी खबर परगोटच्या वावरांत आमकांय जण एकल्याक तो आपयता आनी हें बरें काम करूंक आमकांय जण एकल्याक ही जबाबदारी आसा. जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक, ताचे सोडवणीचें कार्य फुडें व्हरूंक, ताचे सोडवणीचो वावर आमच्या बऱ्या जिविताच्या कोरण्या वरवीं फुडें व्हरूंक. जसो जेजूय ताका बासावणी दिता आनी म्हणटा, बापान धाडलेलो पवित्र आत्मो तुमचेर हांव धाडटलो, तुमचेर हांव देंवयतलो, तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगल्या जुदियांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमापुर्यांत तुमी म्हजे गोमाय जातल्यात. तर जेजू आपल्या शिसांक सांगाता आसलो आनी ताणें ताका आस्वासान दिल्लें, हांव सदांकाल तुमचे सांगाता आसतलो. पूण आयज तो स्वर्गांत चडून वेता आनी स्वर्गांत चडून वयच्या आदीं तो ताका म्हणटा, हांव वचना जाल्यार तुमकां कुशालकाय आसची ना. हांव वेता म्हूण तुमी दुखी जातल्यान, पूण हांव गेल्या उपरांत पवित्र आत्मो तुमकां धाडटलो, दुखीचे बदलेक तुमकां आनंद जातलो, संतोश भोगतलो. तर जेजू आपलें आसणें आपल्या आत्म्या वरवीं, पवित्र आत्म्या वरवीं ताका एके भाशेन काळजीदार करता. जे बिजूड आसले आनी सेनक्लान मागणें करून आसले ते सगळे शीस ताका पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं काळजीदार करून संवसाराचे शिमे पर्यंत ताका पाठयता. ही बरी खबर सगल्याक परगोट जावच्या, शिमा पर्यंत परगोट जावपाक. आनी हेंच तें काम जेजूचें शीस फुडें व्हरता आनी हेंच काम फुडें व्हरूंक जेजूय आमकां जण एकल्याक आपयता आनी हो अनुभव ताका दिता. आपले स्वर्गार प्रवेश करपाचो अनुभव ते घेता. ते तेडून आपले दोरे वयर स्वर्गाक लावून तो स्वर्गांत चडटा, तो पडयता आनी स्वर्गांत चडटा आसतना तो तांचेर आशिर्वाद घालता आनी पवित्र आत्म्याचें देणें ताका बसायता. देखून तुमी एकसुरिनांत म्हजो आत्मो तुमकां सांगात करतलो आनी आत्म्याक सदांकाल हांव तुमचे सांगाता आसतलो. तर प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो ही भावार्थाची स्वता आनी हे भावार्थाचे गूट ह्या दिसांनी आमी नियाळटा आसतना कितें भाशेन देवाक दिनवासुया. जेजून आमकां एक सुरी सांडूंक ना, वनात सांडूंक ना, पूण आपल्या आत्म्याचें देणें आपल्या बापाय बासायला तें तो आमकां फावो करता. आनी ह्या देण्या वरवीं जंय आमी आसांव, जंय आमी जियेतांव, जंय आमी वावुरतांव, थंय आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय. बऱ्यो खोरण्यो आमी करून बऱ्या खोरण्या वरवीं जेजूची बरी खबर शिमा पर्यंत परगोटूंक जाय. हेंच करूंक तो आमकां ही देणें फावो करता आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दितलो. हें देणें घेतलां आमी पवित्र स्नाना दिसा. तर ह्या जेजूक आमी अदीक अनुभवुया आनी अदीक ताचें आमी गोवाय जावुया. जावं आमच्या घरांत, जावं आमच्या बाजारांत, जंय आमी काम करता, वावर करता, ते सुवातेर जेजूची बरी खबर आनी जेजूची तत्वां मुल्यां परगट करुया. हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमकां ही जबाबदारी आसा जेजूची सोडवणेचें कार्य फुडें व्हरपाची म्हूण ओळखून घेवया आनी ह्या वावरांत घुल जावया आनी हो वावर फुडें व्हरुया सोडवणेचो. उबी रावुया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोबेक आमी जिवो करुया. सत मानतांव देवा, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजदाराक
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समोलो आंकवार मरे ताय जल्मलो पोंच प्लाता खाल तडे कोस सोंसले ताका कुसाक चडलो तो मेलो आनी ताका लेखी पिलो तो मेल्ले मोदे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला दुयेंतां जिव्यांनी मेल्ल्याची मुत्सुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गोरजो आमचे आवडे आनी अदीक करून न्हय आमकां संवसारी वस्तू पूण पवित्र आत्म्याच्या देण्याची अदीक गरज म्हूण ओळखून घेवन हे देणें आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक दिनवासून ह्या देण्या वरवीं जेजूची गोवाय आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. तांणी आपले पोरजेक देवाच्या उतराच्या मार्गान चलूंक आनी आपल्या मुन्यारपणान जेजूचे जिवे गोवाय जावंक तांकां बाबाची कृपा मागुया. आमचो देश आनी गोंय राज चलयताल्या पासत मागुया. आमच्या देशांत राजकी फुडाऱ्यांनी तशेंच हालींच आमच्या गोंय राज्यांत घडून आयलोल्या सरकारान पोरजेच्या बरेपणा खातीर येवजण्यो काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या समुदायांत तशेंच फिगोर्जेंत आमचे मोडे मोगाचे एकवटाचे आनी भावार्थाचे संबोन स्वताचे आनी निजाचे जावंक आमी समोरमता. तो भावार्थ पेलेचे दोया काकलुटीन जिवंक बापाची कृपा मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी आपलेपण सोदून दुसऱ्याचे गरज वळखून घेवंक हेरांचे गरजेक आनी आदाराक आमी पयलीं पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. मोगाड बापा ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. जेजूचे स्वर्गा प्रवेश आमकांय बोरमाशान बोत्ता सर्गीचे आवडे आनी वत्रेक आमच्या काळजान कळून जिविताची बरी चाल जिवन जेजूचे गोवाय जावंक आनी ही जबाबदारी जेजूचे विसांव फुडें व्हरपाची आमच्या हातांत घातलेली आसा ती आमी बरे भाशेन फुडें व्हरून त्याच आत्म्यान आमकां काळजीदार कर हे आमी मागता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. Hymn number C43. Cirunia
आमकां आत्मीक पिवोन जातलो. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान पातकांची दूख धरून तुका आमी हें बलिदान भेटयता, हांव तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीमोन बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरुंबून हो वाकाडणेचो येवन आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेमोन जिवितांत वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी व्हडवीक साणूंक आनी सर्गेच्या मोहिमेमोन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काळे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेमोंत राजा पातकाचेर आनी मोरनाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मोदें दोबाज्यान स्वर्गांत चडून गेलो. देवा आनी मनशां मोदें मोदेस्त संवसाराचो मुसुबीदार आनी सर्गेच्या दोलबारांचो दोनी आमकां साडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमची मोदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोम आनी मोस्तोप जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोसमरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
वाळटाचो गोठ परगोटुया मेलो जेजूची मोचाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजूची मोचाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वांडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती पागयोन चुजे पागयोन तर दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान तुमी म्हजे गोवाय क्रिस्ताची पाटलादारां कशी क्रिस्ताक ह्या संवसारांत आमी गोवाय दिवंक आनी बऱ्या कोरण्या वरवीं सर्गेच्या राज्यांत आमी प्रवेश करूंक पावूंक आमकां सोडेकल्याक पवित्र आत्म्याची गोठाय आनी बोड जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोर दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दिवया
देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुवागी सोम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवती. Hymn number D10.
E14. प्रार्थुया. बोमोगाड बापा, स्वर्गात चडलेल्या आनी आमकां स्वाद तयार करूंक गेल्ल्या तुज्या पुताची मोहिमा आमी आयज समोरोमल्या आनी ह्या समयार मुड्या सोऱ्याच्या रुपान त्याच मोहिमे मोन जेजूक घेतला. आमचे दोळे आनी काळी सर्गेच्या सुखाचेर दवरूंक आनी त्या बरोबर तुवें जोड एकल्याक नेमलोलो काम संवसारांत जोडनायेन करूंक ह्या समोरमाचो फळ जावं दी. जेजून स्वर्गा वेच्या आदीं आमकां दिल्ली आज्ञा पाळून सोडवणीची बरी खबर हेरा मनशांक परगटूंक आमकां बळ दी आनी ताणें केल्ले बासावणे परमणे अजापाच्यो खुणां आमच्या जिवितांत वाडय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. आयच्या मिसाची मांडावणांनी तयारी केल्या पवित्र कुर्साचो समुदाय. ताका शाबासकी आनी दिनवास, कित्याक भुरग्यांक नवे भुरग्यांक वाचोवंक फुडें काडची आनी अदीक करून क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांनी फुडें सरचें म्हूण मागता. आयज सांजे मीस ना. सकाळची मिसां ह्या सुमानान सकाळची मिसां थर्टी फर्स्टाक 7:30 मंगळारा दीस आंकवार मरेचे भेट विजिटेशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मेरी पोरो. येता तो आयतारा 5 तारखेर पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाची परब सकाळीं 8 वाजता मांडावळ करूंक रुजाय सायबिणीचो समुदाय. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या शनिवारा कलेक्शन 3,740 रुपया. 22 तारखेर कलेक्शन 6,920 रुपया. सगळे मेळून 10,660 रुपया. येता त्या आयतारा PPC जमात आसतली. 9 गोडीक वरोस सुरू जाता आनी आमचे मांडावळी सगळे सदांचे भाशेन चलतल्या. तर सगळीं मिसां सदांचे भाशेन जातली. विलेज पंचायत सेकंड ऑर्डिनरी ग्राम सभा आयज आसा 10 वाजता पंचायत घर
बेतीं बार्देस गोवा. मीस जाल्या उपरांत पॅरीश यूथ ताची जमात आसतली. नाल बाट पाडलेले आसा इगोर्जेचे. हे फावट नाल कोणें व्हरूंक ना, कोणाक जाय जाल्यार येवन व्हरूं येता. नाल विक्रेक आसा मेवतली कोणाक जाय जाल्यार. जून जुलायचे पोरगोटणेक तुमचे लेख एडवर्टीजमेंट दिवपाची निमाणी तारीख जावन आसा 31 मे. तर कोण दिवंक सोदता कितें तरी पॅरीश बुलेटिनाक वो कितें दिवपाचें आसा जाल्यार बेगीन दिवंक मागता. फुडल्या आयतारा मीस 8 जातली सकाळची भाशेन. उबी रावुया. खेरीत आशिर्वाद तुमकां दिता. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बगायात. दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावं दी. आमेन. जेजू देवाचो एकलोच पूत आयज स्वर्गांत चडून गेलो आनी तुमकां सर्गेचें दार उक्तें केलें. तर आयच्या दोबाचीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आपल्या पुनर्जिवणपणा उपरांत जेजून आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तसोच जोडटी करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका मेळूं. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सत मानतात. आपली बासावणी पोरमणे संवसार सोरोपर्यंत तुमचे सांगाता तो आसा म्हूण तुमकां संतोश भोगूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा.